प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो दुसरो विसवोर वोड 1 ते 12 पर्यंत. Mathew chapter 2 verses 1 to 12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हेरोद राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेथलेहेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत अवचितूच उदेंतीक जावन कांय विद्वान जेरुसलेमाक आयले आनी अशें तांणी विचारले, जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचें नखेत्र उदेतना आमी पळयलां आनी सरपटून ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा गाबरलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुसलेम समेस्त मुखेल याज्ञिकांक आनी पर्जेच्या 2 शास्त्र्यांक जमोवन ख्रिस्त खंय जल्मचो आसा ते विशीं तो तांचे कडेन खबर काडूंक लागलो. तांणी ताका असो जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेथलेहेमांत, कित्याक प्रवाद्या वरवीं अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदाच्या प्रांतांतल्या बेथलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें कशेच भाशेन सगळ्यांवन ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे ताण निपजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हज्या इस्रायल पर्जेचो गवडी जातलो. तेन्ना हेरोदीन ते विद्वानांक गुप्ती कुशीन व्हेले आनी नखेत्र केन्ना दिश्टी पडलेले ते विशीं ताणें तांच्या कडेन बारकायेन खबर काडून घेतली आनी तांकां बेथलेहेमाक धाडून म्हणलें, वसात, बाळकाची सारकी खबर घेया आनी तो तुमकां मेळटोच हांवेंय सरपटून ताका नमस्कार करूंक वेचे खातीर म्हाका कळया. राजाचें आयकून ते वाटेक लागले आनी तांणी उदेताना देखलेलें तें नखेत्र अवचित तांच्या मुखार वचूंक लागले आनी बाळोक आसलो थंय थारले. नखेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाल बरीत जाले आनी घरान भितर सरून बाळकाक ताचे आवय मारयेच्या सांगातान तांणी देखलो आनी साश्टांगी पडून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली भांडारां उगडून ताका ही देणी समर्पिली, भांगार, दूब आनी गोंदरोस. पूण हेरोदेशी परत वचना जावन देवान तांकां स्वप्नांत शिरकायले आनी दुसरे वाटेन आपले देशांत ते परतले. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आयकलां तातूंत आमी पळयता की उदेंतींतल्यान विद्वान लोक जेजूक नमस्कार करूंक येतात. आनी भाव भयणीनो, हें उतर जें आयज देवाचें उतर आमी आयकलां तातूंत आमी बारीक पळयत जाल्यार आमी पळयता की ज्या दिसा जेजूचो जल्म जालो बेथलेहेम गांवांत, तेन्ना बाबिलोन गांवांत ज्या जाग्यार हे विद्वान लोक आसले थंयसर हें नेकेत्र दिश्टी पडलें आनी बाबिलोन गांवांतल्यान जेरुसलेम घेवपाक सुमार 2 वर्सां लागतालीं, कित्याक त्या टायमार मोटरां नासलीं, ट्रेन नासल्यो, फ्लायट नासली, म्हणून तांकां तांचे वणटीचेर येवचें पडलें. म्हणून ताका सुमार 2 वर्सां लागलीं ते नेकेत्र पळोवन ते आतां जेरुसलेम येतात, कित्याक जेजूक नमस्कार करपाक. आनी जेन्ना ते जेरुसलेमाक पावतात ते नेकेत्र तांकां दिसना, म्हणून ते विचारूंक सोदतात, बाबा हो जल्मला तो राजा खंय आसा? आनी जेन्ना हेरोद पादशाक कळोन येता की एक राजा जल्मला, तो आतां तो अकस्मात एकदम दुखी बरीत जाता, ताका खोंत येता आनी तो आतां ह्या विद्वान लोकांक आपयता आनी म्हणटा, म्हाका सांगात तुमी खिचोत्तान येयल्यात. आनी त्या उपरांत तो ह्या फारिजियांक आनी धर्मशास्त्रांक विचारता आनी ते ताका सांगतात, वय बेथलेहेम शारांत एक भुरगो जल्मतलो आनी जें प्रवादी मिखान बरयल्लें तें घडोवन येयलें. म्हणटच तो आतां कितें करता, ह्या विद्वान लोकांक सांगता, तुमी वसात म्हणटा बेथलेहेम गांवांत आनी ताका नमस्कार करात आनी परतून येयात, कित्याक म्हाका नमस्कार करूंक जाय. ताका खोशीना नमस्कार करपाक, ताका जिवेशी मारपाक जाय जेजूक. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना ते हे विद्वान लोक हेरोद पादशाक मेळटात, आतां कितें जाता, जेन्ना ते भायर येतात त्या पालासींतले, परतून ते नेकेत्र तांकां दिश्टी पडटा. ते नेकेत्र वेता नाजरेत गांवांत, ज्या जाग्यार जेजू आतां 2 वर्सांचो आसा, आनी थंयसर वचोन ते ताका नमस्कार करतात. आपल्यान ताका
आपले जी दानां हाडलेली ती भांगार आनी वस्तू ज्यो हाल्ल्यो तो दिवपाच्यो तांकां वचोन दितात धूप आनी गोंड रोस म्हणटच ही जी देणी हाडलेली ती आतां ताका नमस्कार करून ती ताका दितात। बायज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शिवर्तमाची आमी नियाळ कोत्ता आनी आमी आयज परब कोत्ता ह्या राजांची, ह्या विद्वान लोकांची, आयज आमकां कितें सजमणी मेवता। भाव भयणीनो, हे विद्वान लोक आमी बारीक पडत जाल्यार हे कितले त्रास घेवन, कितले कोश्टडॉग भोगून बाबिलोन गांवांतल्यान ते सुटले फकत एका नेखेत्राक पळोवन जेजूक नमस्कार करपाक। देवाचें उतर सांगता, जेन्ना ते बाबिलोन गांवांतल्यान म्हणटात ते म्हणजे उदेंतींतल्यान ते आपलो गांव सोडून जेजूक नमस्कार करपाक सुटलेले, तेन्ना तांच्या मनान फकत एकूच वस्त आसली, जेजूक नमस्कार करपाक, टू वर्शीप जीसस। आनी भाव भयणीनो, ते फकत थंयसर जेजू कडेन पावतकूच ताका नमस्कार करून ती वाट सुटली तेन्ना, घरांतल्यान वाट सुटली तेन्ना सगळे कोश्टडॉग भोगले ते। तांकां भूक लागली, ताण लागली, तांच्या वणटीक जेवण नासलें, थंयसर कितलें थंड गरम आसलें, थंयसर चोर ताका वाटेर तांकां चोर आमी नको कितें कितें त्रास जातले आहले, पूण ते सगळे त्रास भोगून ते आतां जेजू कडेन पावतात आनी जेजूक नमस्कार करतात। आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमाचे नियाळ कोत्ता, आमी आमकांच विचारुया, जेन्ना आमी जेजूक नमस्कार कोत्ता, आमी फकत जेन्ना इगोर्जेक वेता, आमी मिसाक वेता, आमी तेर्स कोत्ता, आमी नोवेना कोत्ता, आमी कितें भेटयता, तेन्नाच की आमी नमस्कार कोत्ता काय? जेन्ना आमी नमस्कार कोत्ता, ज्या वेळार आमी उठ्ठा ते न्हिदो पासून आमची कूड आमी जेजूक भेटयता। म्हणजे आमची कूड तुटून मोडून आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक, जेजूची खोशी करपाक, देवाचें उतर पाडपाक, हे जावन आसा आमचो खरो म्हणटात ते भाशेन आमचो नमस्कार जेजूक। ना तर भाव भयणीनो, आमी फकत धर्म करतले, आमी मिसाक वेतले, इगोचेर थोडे मागणे करतले, आमी समजतले की आमी धर्म करता म्हणून। कित्याक धर्म म्हणल्यार फकत 1 वरांचो, 2 वरांचे, वद्या वरांचे थोडे मागणे केले, आनी हें जावन आसा फकत धर्माचें काम। पूण जेन्ना आमचे कडेन जेजू बरोबर संबंद आसा, आमी जाणो की आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर, आतां आमच्यान देवाक नमस्कार करूंक जाता 24 वरां, आख्खें वरसभर आमच्यान ताका नमस्कार करूंक जाता। केन्ना? जेन्ना आमकां ती माहिती आहा, आमी जाणो की आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर, आमी जावन देव आमचे भितर जियेता, म्हणटच आमच्या उतरांनी, आमच्या कोन्यांनी, आमच्या चिंतनांनी आमी देवाक नमस्कार करता। तो आयज भाव भयणीनो, ज्या भाशेन पोन्न्या कोराराचो लोक देवाक नमस्कार करतालो फकत देव मंदिरान वचोन, आयजूय खूब लोक फकत जेन्ना इगोर्जेक वेतात तेन्ना नमस्कार करता, जेन्ना मीस जाता भायर वेतात आपणाचेच करतात। हो नमस्कार न्हय, हो फकत धर्म। पूण जेन्ना आमी खरे भाशेन नमस्कार करता, आमी हें समजून घेता की खरेपणी आमी जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर, देव आमच्या सांगाता आसा, तो आमचे भितर जियेता, आमच्या उतरांनी, आमच्या कोन्यांनी, आमच्या चिंतनांनी देवाचें उतर घेवन आमी आमचें जिवीत सारूंक हेच भाशेन आमच्यान देवाक नमस्कार करूंक जाता, आनी आमच्यान खरीचपणी एक भावार्थीचें जिवीत, एक क्रिस्ती जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता। हेच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया। तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो। तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता।